Believe in me when skies are gray. Things won't always go your way. Trust in me, let go of all your fears. I love you and I'll wipe away your tears. Trust me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. There are times people put you down, when darkness presses all around. Lift up your head, always walk tall. You have my spirit, you needn't crawl. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. And made you so dear. You're precious, of this be clear. So out you go, just be yourself, an image of me. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. Trust in me.
सुरवातेक आमी गीत घेवया. I3 पेज नंबर 116. I3 पेज नंबर 116. देवा सोलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सरता. पातका वाटो जायत्यो चल्ला, आतां तोरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकान भोंवला, आतां तोरी ओळखून घेता. भाव भयणाचे पातो केला, आतां तोरी माफी मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आयज आनीक एक पावटी आमी देवाच्या पांयाशी येवन इमिसाची भेट भेटयता. इमिसाचे भेटेन खिरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया आमचे एडमिनिस्ट्रेशन, आमचे पुलीस, तशेंच आमचो लोक जें सगळें घडटा ह्या दिसांनी तातूंत आमी उत्सांबोड जायना जावपाक, तातूंत आमी एकामेकाक सोवें कंपॅशनेट जावपाक, एकामेकाक समजून घेवपाक. कित्याक आमचो पाप साहेब सांगता ते भाशेन वी आर इन वन बोट एंड वी हॅव टू रो टुगेदर. तर हीच कृपा आमकां दी म्हूण हे आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक कृपा मागुया. सगळेचे आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात आनी हेर कसलेय दीस मनयतात. तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमचेर कितेंय वायट येता वा आमचेर कोण घाराणी घालता वा आमकां कोण नितीक सांपडायता तेन्ना भियोप न्हू. वो जे कोण आमचेर बोगलांटां घालतात तांकां शिराप दिवप न्हय, पूण फकत देवाचेर विस्वास दवरून रावप आनी देव आमकां सोडयतलो. आयचें देवाचें उतर हो संदेश आमकां काय बरे भाशेन दिता. तर आमी खेरीत भाशेन देवाचेर पातयेवन रावूं. आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताचेर नदर मारून भियेले हांव बुडले हांव. देवाची काकलुतीक सगळीं बाराबर उलो मारुया. आमच्या बापा, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरां वर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतलीं उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राजाचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता.
आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन. आयचें वाचप मातशें लांब आसा चीत दिवन आमी बरे भाशेन हें वाचप आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी बाबिलोनेंत जोकीम नांवाचो एक दादलो आसलो. हिलक्याचे दुवे सुजाना लागीं तो लग्न जाल्लो. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीन तिका तिचो बापूय आनी आवय भोक्तिवन मनशां आसलीं आनी ताणें आपले दुवेक मोइजेसाच्या शास्त्र शिकोवन वाडयलोली. जोकीम भोव गिरेस्त आसलो. ताच्या घोरा भोंवतणी एक मोलो आनी जायतो तांगेर येतालो कित्याक सगळे त्या वर्सा लोक आनी असल्या सोरवेस्पोरान म्हणलें लोकांक वाट दाखोवपाक उबे तांचेच वरवीं बाबिलोनांत नुस्तेंपण भितर सरलें. ते मनीस जोकीच्या घरा येताले आनी कसलोय कोटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. सगलो लोक भायर सरून गेले उपरांत सुमार दोनपारच्या वेळार सुजा ती भोंवडी आपली म्हणतो एक सदा सुजा तिणें चाकोनीक म्हणलें म्हाका इल्लेशें तेल आनी पोरमोळ घेवन येयात आनी हांव त्यो तांणी म्हणलें मोळ्याचो आनी तुजे पूण तूं ना पूण सोरोस्पर तेन्ना
चाकरां सगळीं घुसपोलीं, कित्याक सुजाना विशीं असली खबर केन्ना कोणें सांगूंक नासली. दुसरे दिसा तिच्या ते तिच्या जमलो आनी तिची बाय हिका तिका आनी ती तिणें दारू कोण एकलो तोंडाचो लिपलोलो तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांनी एकवोट केलो. आमी मोल्याच्या एका कोणशाक आसल्यां. थंय तावन हें नोस्तेपण पळोवन तांचेशी आमी धांवून आयल्या. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यात. पूण त्या तरणाट्याक आमच्यान दवरूंक जालें ना. तो आमचे परस ओदीक गोट आसलो आनी दारवटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी धरली आनी तो कोण काय म्हूण तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवाय. जमलोल्या लोकांक तांचें सोत मारलें, कित्याक ते लोकांतले मालगोडे आनी मुनसुबीदार आसले. म्हणटच सुजानाचेर मोर्नाचें फर्मोण पडलें. व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोगटांतली हांव निरअपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरताले तेन्ना दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या सोवें पवित्र आत्मो आसलो. तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे वस्तुरेच्या मोन्नांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. ताणें ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे धुवेचेर तुमी मोर्नाचें फर्मोण मारलें. मुनसुबीच्या जाग्यार कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगीं वेगीं थंय परतून गेलो आनी मारगोळ्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग. कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें,
तूं नोश्टेपणान सोरवेस्पोरा ती तुका तोर आतां ताणें असो तुज्या देवा ताणें ताका तूं जुदाची न्हय पूण कानाची सोंसोत स्वरुपायेन तुका कुडीचे आशेक तुजें काळीज नोश्टें करून सोडलें अशेंच तुमी इस्रायलाच्या आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें पूण ही आसा एक जुदाची दूं तिच्यान तुमचें नोश्टेपण सोसूंक जायना जालें चल सांग म्हाका खंयच्या झाडाक एकठांय देखलें ताणें असो जबाब दिलो सिंदूर झाडाकाल दानेलान म्हणलें खरेंच तुजी फोट तुज्या माथ्यार पडटा पळय तुका मोदल्यान उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद दवरून रावता तेन्ना तुवें जमलोल्या सगल्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो कित्याक तो आपणाचेर विस्वास तेवतोल्यांक सोडयता मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर परतलो कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानेलान भायर काडून दाखयली मोइजेसाच्या शास्त्रा पोरमणे जी कास्त ते आपले पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो हिलक्यान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवयले आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवें सांपडोंक ना त्या दिसा तावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियल भोव मानादीक जालो देवाचें उतर हें जबाब परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां पांचवी चार तुजी चोरवना तुवें म्हाका विसव तूं दिताय तोंड उदका सोरवी पावयताय तुवें म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय जबाब परमेस्पोर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जालां कालोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय जबाब परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां अजाप जावन दुस्मान पोलेतात रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय दुमनुमीत माथ्यार तेल घालताय बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवयतलोय देवदाना तुज्या मोगाची जबाब
पोरवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचे बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: पोरवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार: पातक्यांचें मोन म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून तांणी नवें जिवीत जियेल्लें म्हाका जाय, म्हणटा सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी पोरदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें केलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातो करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे पिस्ता. तुच्या भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर लांब पूण जाय तो संदेश आमकां दिता. खेरीत भाशेन ह्या परिस्थितीन जंय आमी आसा, दोग जाण वस्तऱ्यो. पयली सुजाना, इनोसेंट, पातो करूंक ना पूण बोगलांट घातलेली. दुसरी पोरदुवारांत सांपडलेली पातकी नुस्तरी. आनी दोगांयकूय देव निवारता. आनीक ह्या आख्ख्या देवाच्या उतरान जरी तर एक वस्त आमी गरजेची आयज सोदीत जाल्यार विस्वास तांचो देवाचेर. सुजान आपणाचेर बोगलांटां घातलीं, तांचीं कर्तुत्वां दुसऱ्यांक सांगना. बोगोर रोकडीच देवाक उलो मारता. तिचे दोळे स्वर्गाक लायले आनी देवा लागीं तिणें मागलें आनीक देवान तिका निवारली. दानियल ह्या तरणाट्या मदें आपलो आत्मो जागो करून ताचे वरवीं, ताचे जाणवाये वरवीं सुजानाक निवारली. जाल्यार दुसरे वाटेन पातकी नुस्तरी. पातकाक मरण फावो, पातकाक खास्त फावो. आनी ही वस्तरी आपली चूक मानून घेवन ओगीच आसली. चूक ओळखून घेवन खास्त भोगूंक तयार. आतां आनीक आपूण सुटची ना हें घडये तिका भोगलोलें. आनी असल्या वेळार जेजू खुद देव आपूण भोगशिता. आनी देखूनच एक वस्त दाखयता की आमी सगलीं पातकी. जशें पाप साहेबान आपलें
प्रवचन करता आसतना आमकां सांगलां वी आर इन वन बोट, आमी एका तारवान आसा, देखून आमी बाराबोर आमचें व्हडें ताणूंक जाय. आनी त्याच बरोबर सांगलां विस्वास धरूंक. विस्वास जो कोण दवरता देवाचेर तो सांडचो ना. कितलीं वादळ मोडां येवं, कितलेंय वायट येवं, केदेंय व्हडलें दुयेंस येवं. आतां हें जें दुयेंस आमकां सतायता आख्ख्या संवसाराक, भियेल्लीं आसात आमी मरणाक सांपडलेलीं आसा, केन्ना कितें जायत सांगूंक जायना. तातूंत भितर आमचे मदलीं आमी जायतीं जाणां बेजबाबदार जाल्लीं आसा. जांच्या हातान झुट्टी आसा, जांच्या हातीन पदवी आसा, जे भाशेन हे जाणटे म्हातारे जांकां मनसुबीदार नेमलोले, आपणाचे आशेक लागून ते हे अस्तरेक वायट नदरेन पळोवंक पावले आनी तिचेर फोर्मोणूय मारूंक पावले. पूण मरण तांकांच फावो जालें. म्हणटच आमी हे परिस्थितीन देवाशी येवंक मनशांच्यान जायना तें, पूण देवाच्यान सगलें जाता. देखून आमचो आख्खो विस्वास आमी जेजूचेर दवरूंक, आख्खो विस्वास देवाचेर दवरूंक, आमची पातकां ओडकून घेवंक, चूक मागूंक, आनीक आमी आमचें जिवीत नवसरतल्या ही भासावणी देवाक दिवंक. आनीक ह्या सगळ्या मारेकार वायटांतली आमकां देव निवारतलो हो विस्वास धरून आमी आमचें जिवीत जिवया. आनी ही मिसाची भेट आनीक एक पावटी ह्या आल्तारार हो उंडो सोरो आमचें जण एकल्याचें अर्पण जावं दी. आमकांच देवाक ह्या वेळार भेटोवया. भेटोवणे वेळार गीत घेवया. C19 पेज नंबर 36. C19. सुका फुलां कोश्टां कांटे हेच आमगेले जिणे वाटे, हाडटां बापा भेटोवंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर भितांव तें तूं मानून घे म्हूण मागतां. मारगोळ्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणां. हे जे आमी समोर भितांव तें तूं मानून घे म्हूण मागतां. मारगोळ्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणां. सगळीं सपनां गुपीत चिंतना हीच आमगेले जिणे खिणां, हाडटां बापा भेटोवंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर भितांव तें तूं मानून घे म्हूण मागतां. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणां. हे जे आमी समोर भितांव तें तूं मानून घे म्हूण मागतां. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणां. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पयसुबेच्या आदाराक सुरेस्पोर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांची परब समारंभूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दडवणेचो फोड कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटोयशीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार
तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी काकलूत मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आख्ख्या संवसाराची काकलूत कर, दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो देव भोव काकलुतसार आनी तो आमकां सगळ्या वायटांतली निवारता. भोव करून जीं कोण आपणाचेर विस्वास ठेवतात तांकां तो सोडयता. आमी सगळीं देवाचेर विस्वास धरता आनी आमचो विस्वास आनिकूय घट करून जेजून शिकयल्ले प्रार्थनांतल्यान सगळीं आमी बापाचे काकलुतीक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D27 पेज नंबर 61. D27 पेज नंबर 61. मोजा देवा तूं सोर बरो रोचनार मोसो दोनी करो. सगळ्या काळजान निजमोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता कालीज मोचें तुका दिता. कालीज मोचें तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता कालीज मोचें तुका दिता. कालीज मोचें तुका दिता. इतलो म्हजो मोगू केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय. एक एक म्हजो ब्राचो सोय कोणांतलो म्हाका राखलोय. बाय कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मू. कोणेंच ना सायबा. हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. ह्या फुडें परतून पातोक करिनाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय. ह्या बळान आमच्या वायट वंडावण्याचेर आमी झुजतल्या
आनी आमचे ओतमे नितोळ सांबाळटले म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उगडास करता. आयज सांजेर 5 वाजता आमचो पॅरीश रोजरी ऑन एअर. सगल्यांनी आमी आमच्या घरांत रावून ह्या तेर्सान वांटो घेवचो. तशेंच सांजे वेळार आमी पवित्र संस्काराची भोजवण करतल्या. जरी तर आयच्या दिसाक आमचो ब्रॉडबँड कनेक्शन मेळत जाल्यार लायव्ह स्ट्रीम जातलें, ना जाल्यार मागीर यूट्यूबाचेर आमी अपलोड करतल्या. आमचे चिखलेचे फिरगोजेक आनीक एक पावटी उगडास करता. बुधवार हो येता तो बुधवार आमचे फिरगोजेन आमी खेरीत भाशेन मागण्यांचो आनी प्राचिताचो दीस म्हूण मनयतल्या. त्या दिसाक आमी उपासूय करतल्या. आमच्या घरान आमी मागणें करतल्या. आमी ह्या दिसाक बरे भाशेन आमची तयारी करची आनीक देवा लागीं आख्ख्या संवसारा पासत आमी काकलूत मागुया. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदी हे मागणें खेरीत भाशेन आमी करुया. सोर पदवेदारा आनी काकलूत सारा देवा, सोर पदवेदारा आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस कोरोना व्हायरस पिडे खाल पिडेखाल कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन ती कोण वाडाय आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक नियंत्रणाखाल येवन हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं आमी तुजे सरशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्याक पोरजेच्या बरेपणा खातीर प्रजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान ताचेर सदांच विस्वास दवरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया I4 पेज नंबर 117. I4. दयाल देवा काकलुतीच्या बोगोस बाबा मोगाच्या बाबूय म्हणून आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. ये जेसू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण बात येता. सोर म्हज्या पातकांक काटाळटा आयच्यान ती सोगली सांडटा. ये जेसू हांव काकलूत मागता दितलोय पूण पात येता. सोर म्हज्या पातकांक काटाळटा आयच्यान ती सोगली सांडटा.
The people you see behind me were all infected with coronavirus. I can't show you all their faces, but what I can do is tell you their incredible story. This is a group of friends and colleagues who work at a church in Singapore. Back in January, one of them got infected with COVID-19 over a family dinner. And without him knowing, he came to church and had a normal day. But little did he know that his virus was spreading like wildfire. 2 people got infected. 3, 5, 10, 15, 17 people got infected just like that in a very short time. No one knows exactly how it happened. It could have been a meeting, a sneeze, a handshake, or a cough. That's how contagious coronavirus is. And that's how an entire church was shut down. From headaches to fevers to intensive care units. When I was infected and I was a confirmed case, that thought came through my mind that I would die because of the virus. Each one of them had a different response to the virus. Some didn't feel it, others spent 31 days in the ICU. And the story doesn't end here. In addition to dealing with coronavirus, they had to deal with the stigma. The COVID-19 stigma is huge. At school, their kids were called COVID kids. Hotels didn't let their families stay, and family weddings were forced to be canceled. This is why we had to cover most of their faces. This tragedy was going to ruin their lives. But here is what we don't hear enough of. Facts. COVID-19 has a much higher recovery rate than we think, with over 98% of patients recovering. And for this group of friends, 100% of them recovered. 17 out of 17 of them healed from coronavirus. That is incredible. In no time, they went back to living their lives normally, full of energy and gratitude. As the days went by, I realized that I wouldn't die because I felt strong at a point in time, physically, emotionally. I didn't feel that I was dying. Instead, I was feeling that I was recovering and growing stronger by the day. Now they are donating their blood for medical research. Because of their donations, we can develop vaccines to save everybody else. If you're worried about coronavirus right now, tell your friends about these people. They are not just survivors, they are a source of hope for a future without coronavirus. See you next week. What's your message to the world? My message to the world: be socially responsible and have hope in your heart. Hope of your faith, hope for your family, hope for your country, and hope for the whole world to overcome this virus together.